Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वास्को सड्यार वॉर्ड नंबर 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन केला. वाड्यार बॅरिगेड्स घाल्यात आणि पोलीस फोर्सूय घाला. हांगा फाडल्या आमचे लॉकडावन केल्ले आसा ते तुमी बरे भशेन आमकां सपोर्ट करात, सरकाराक सपोर्ट करात, तशें आमच्या गांवा भागांतल्या लोकांक सपोर्ट करात. ह्यो रोग असो आसा की एकामेकांक जाता ते आमच्या हातीक आसा ते आमी स्टॉप करपाचे. 500 लोकांक जाला आमच्या वाड्यार. तेन्ना हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी तुमची काळजी घेया. गव्हर्मेंटानूय सांगलां तुमी तुमची काळजी घेया. ह्या बाबतीन आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हेणी बरी अरेंजमेंट केला. हांगा आतां पुलीस हाडून दवरला आणि लॉकडाऊन केला सगळ्या. त्या वाटेनूय म्हणजे कितले वाटे हांगा खूब वाटे आहा, सगळ्या वाटेनी 2-2 पुलीस लागला आणि सगळ्यांक विचारून धाडटा खंय वयता हे करून. आयज वॉर्ड नंबर 4 तेतून पार्ट नंबर 10 हांगासर आयज आमी बॅरिकेड केल्ले आहा आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा. कित्याक लागून तर सुरवातीक हांगासर पार्ट नंबर 10 5 केसी मेळ्ळे. सुरवातीचेर 5 लोक पॉझिटिव्ह जाले आणि ते पॉझिटिव्ह जाता बरी आणि मागीर आणि थोडे एक दीस गेलो म्हटल्यार आणि 4 वाडले. अशें करून 13 केसीस वाडले. म्हणटा बरी आयज आमी आमचे युडी मिनिस्टर मिलिंद नायक एका ह्या सगळ्या हेचो स्टेटस घेवन तेणी हांगा येवन पळयले आणि ताका सांगलें की हो मातसो कंटेनमेंट जावपाची गरज आहा. नाजाल्यार हे लोक सपोज जर बाकीच्या ह्या वाठारांत जर भायर सरले जाल्यार बाकीच्या सगळ्या सड्या वाठारांत सगळें हे जातलो. कशें जाता तें म्हटलां त्या प्रमाणे ज्या पद्दतीन आमकां पेशंट मेळटा थंयसर मायक्रो कंटेनमेंट झोन हे वेळच्या वेळी डिक्लेअर केले वयता. परवरे साल्वादोर दे मून पैठण या वाड्यार एक कोविड-19चो पेशंट मेळ्ळा. हे फाटभुंयेर आमदारान त्या वाठारांतल्या लोकांची कोविड टेस्ट करून घेतली. गोंयच्यो बॉर्डरी सील करच्यो म्हूण तोय मागता. पैठणा जी एक केस मेळिल्ली त्या केसी खातीर इमिजिएटली द गव्हर्मेंट वी मॅनेज टू एन्श्युअर दॅट द मशिनरी द हेल्थ मिनिस्टर वॉज कायंड इनफ टू एन्श्युअर दॅट इमिजिएटली वी वर मोबिलायझींग द थिंग आनी ताच्या खातीर टेस्टिंग जे वाड्या वयले जाय which we had asked for. One is ensuring that the borders are sealed in the areas where they stay and through immediate testing जावचे. आज प्रायमरी स्कूल पैठणा हांगा टेस्टिंग फुल स्विंग चालू आसा. डॉक्टरांची टीम आसा and we are asked them to ensure that this particular testing is completed today. Once the testing is complete, that thing place will still be kept in the same sealed manner till the reports come. एकदा रिपोर्ट्स आयले की कळटले की ट्रान्समिशन जाला काय जावना. आय जस्ट प्रे टू गॉड दॅट काय जावना म्हणून, पूण जाल्यार जाल्यार इमिजिएटली एक्शनूय घेवचें पडटलें. हाच्या खातीर सरकाराची मशिनरी फास्ट मार्किंग इट एज अ कंटेनमेंट झोन इज ऑलरेडी आय आस्क्ड द CM टू मार्क इट so that this transmission does not spread and we are able to control it. अजूनपर्यंत CM कडल्यान काय फीडबॅक येऊना, पण हेल्थ मिनिस्टर started working on these issues and has given quite a support to ensure the testing facilities and other things are there and we are able to complete fast. एकदा रिपोर्ट्स आयले की we will be looking at the things further how it needs to be done. हाजे पयलीं म्हणिल्ल्या प्रमाणे ज्यांची 60 year old and above आणि भुरग्यांनी जाता तितले परवरच्या लोकांनी सध्या घरा रावचे, भायर सरचे न्ही. घर आज आसल्यारूच भायर सरचे नाल्यार घरा रावचे आणि बाकीचे जे वर्ग आसा तांणी जाता इतले होम क्वारंटाईन मॅनेज करचे. इफ वी आर एबल टू डू दीस आय थिंक इवन इफ देर इज अ स्प्रेड community transmission समज जाल्लें आसा सुद्दां जाल्यार this is a time we need to look and control it. We cannot run after SOPs, we cannot run after things which government mandates time to time because that is confusing the people. We need to take care of our own health and ते करतले जाल्यार one is the panchayat, the sarpanch has already been active on the ground looking and ensuring that they are coordinating the issues as far as the ward of Paithana is concerned. पैठणच्या वाड्याक कितें जाय ताजो वॉर्ड मेंबर बाब विजू दळवी तसोच सरपंच बाब संदीप साळगांवकारांनी ऑलरेडी कार्य करपाक कोऑर्डिनेशन चालू दवरिल्लें आसा. हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर तलवार आनी ताजी टीम कंटिन्युअसली ऑन ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेट करीत आसा टू एन्श्युअर दॅट दीस ट्रान्समिशन डज नॉट स्प्रेड. पूण कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ली केस ती ऑलरेडी हॉस्पिटलांत आसा